हांव सुवर्णा हरमलकर। फाटल्या दिसांनी तुमी आयकलेच आसतले आमी BJPचे बुराक ही कॅम्पेन सुरू केली आणि तेजे वरसून आमी 1 लाखा वरसून सिग्नेचर कॅम्पेन केल्या उपरांत पत्रकां आहा ती CMच्या ऑफिसान दिली व्हरून आणि त्या वेळार CMन कितें सांगलेलें की 15 दिसां भितर सगळे रस्ते परत निवे करून दितले, जे खड्डे आहा ते बुजोवन दितले म्हणून। पण म्हाका दिसता हांव जशें आतां मतदारसंघान आसा आनी हांव हें पळयतां की हांगासर वायडोंगराचे जे रस्ते आहा पळय यांचे खड्डे पळयशे जाल्यार तुमकां दिसतलो हांगा रस्तो खंय आहा पळय तो म्हाका तुमी जस्ट सांगचें एका रस्तो म्हणटा काय एका खड्डे म्हणटा पळय ते। प्रत्येक जण हांगासून पास जाता पूण कोणाकूच अशें दिसना की ह्या रस्त्या बद्दल आपल्या आमदाराक या पंचांक सरपंचांक सांगचें की बाबा हे रस्ते करून दिवचे म्हणून। म्हाजी अशीच मागणी आसा सरकारा कडेन खास करून CM कडेन की जे तेंच्यांनी उतार दिलेले की 15 दिसां भितर जे ते रस्ते करून दितले म्हणून मांद्रे मतदारसंघात अजून पासून एकूय रस्तो अजून करून घेवंक ना। हे मतदारसंघ कित्याक फाटीं दवरला तेंच्यांनी रस्ते करपा खातीर तें म्हाका कळना। म्हाजी इतलीच मागणी आहा CM कडेन की तेंच्यांनी बेगिनांतल्या बेगीन ह्या रस्त्यांचेर लक्ष घालचें आनी म्हाका अशें दिसता की CMच्या उतराचेर प्रभाव आसपाक जाय आसलो की ते 15 दिसांनी करतले म्हणून। तशेंच हांगासरल्या आमदारान सुद्दां तेजेर लक्ष घालून ते बेगिनांतले बेगीन करून आमकां बरी सोय। आनी दुसरी गजाल एक आमी पळयल्या हे रस्त्याचे खड्डे अशेंच आहात, गव्हर्मेंट रोड वायडनिंगाचेर लक्ष घालता। सद्या कामां कसली चल्ल्यात रोड वायडनिंगाची, ह्या सादारण जनतेक रोड वायडनिंग नाका, आमकां आमचे बरे हॉटमिक्स केल्ले रस्ते जाय जेचेर आमी सुरक्षीत वचून चलोवंक शकता, गाडी चलोवंक शकता। हेका लागून रस्ते वायडनिंग गोंयकारांक नाका। खरें पळोवंक वयशी न्हू हे रस्ते वायडनिंग फक्त ट्युरिस्टांक एट्रॅक्ट करपाची कामां चल्ल्या। हांगासर जे विलास बंगलेस आनी बीच लायन्स आसतात पळय, जे रिजॉर्ट जातात पळय तेंच्या खातीर हे रस्ते वायडनिंग आहा। गोंयकारांक सादारण मनशाक सादोसो रस्तो जाय तो बी प्युअर हॉटमिक्स केल्लो। हेजेर मातशें लक्ष दियात। रोड वायडनिंग करपाची गरज ना, आहा तशेंच ते बरें आमकां करून दिवचे अशें हांव मागतां। आयज आमी पारशा वायडोंगराचेर आसात। पळोवंक वयशी जाल्यार पारशा मांद्रे आख्खे मतदारसंघान रस्ते तशेचे तशे आसा, सगळ्याक खड्डे पडलेले आहा। एक विनंती करता, नम्र विनंती आहा लोकल लेवलाच्या लिडरांनी तशेंच आमदारांनी आमचें सांगचें। CMन जे सांगलां की 15 दिसांनी करतले ते खंयचे 15 दीस हे विचारून घेवन तेजेर मातशें थोडेफार काम करचें। आतां ह्या मदल्या पडलेल्या पावसान तुमकां दिसता ह्या खड्ड्यांनी उदक भरलां पळयात, हांगा रस्तो खंय दिसता तुमी लक्ष दिवन पळयात, ह्या रस्त्यांक उदकूच दिसता फक्त रस्तोच दिसना। हांव अशोक नायक। आयज हे मांद्रे मतदारसंघात जे होणे पडले ते CMन सांगलेले 15 दिसांत सारखे करून दिता म्हणून, पण ते तेंचे काम चल्ला सध्या काम चल्ला ते रस्तो रूंद करपाचे। आमकां जाय ते रस्त्याक होणे पडलेले ते सारखे करून दिवपाचे। आतां तेचेर कोण लक्षात दिना आणि तेंचे काम ते रस्तो रुंदीकरणाचेर चल्ले ते तेंच्यान बेगिनात बेगीन हे होणे सारखे करून भरून दिवपाचे। ॲक्सिडंट वाडत असतात दिसान दीस। आतां सुद्दां आमी हांगा येयले, आतां ॲक्सिडंट जाता आतां वाटावले, आमी सुद्दां वाटावले तेतूनसून। तुम्ही पळयतात गोंयकारपण, गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर।